आयज मरे आमी हिंगा बोंडवल आहा हिंगा आमकां आवाज येयलो वो हिंगाच रावता आमचो आदित्य हिंगा तो तेका आवाज येयलो कितें म्हणून ड्रिलींग चलतालें तो आमी हिंगा येयले ताणें म्हाका फोन मारलो आतूर पावंक ना सो आमी आयज हिंगा येयले आनी पळयत जाल्यार हिंगा एक बोरवेल मारपाचें काम चलता तर आमी येवन हिंगा विचारलें तेंकोडे WRDचें लायसन्स आहा आनी पंचायतीचें लायसन्स आहा दोनूय लायसन्स आहा तेंकोडे पंचायतीन तांकां आतां 12 तारखेर लायसन्स दिला आतां आमी ही मिटींग केलेली इतल्या लोकांक आपोवन तें 7 फ्लोरांचें बिल्डींग आमी बंद उडयलां म्हणजे पंचायतीक इतली मोस्ती मारल्या तुका सांगो इतली मोस्ती मारल्या आतां 12 तारीख ताणें बोरवेलाचें लायसन्स दिलां हिंगासान बोंडवल म्हाका दिसना 150 मिटर पूण पयस आसतलें 150 मिटर पासून आसचें ना आतां 150 मिटर तेका लागून 7 फ्लोरांचें बिल्डींग बंद उडयलां आतां एक बिल्डरा कडेन झगडपाचें आमी WRDन दिलां तेंकां पंचायतीन दिला पंचायत 12 तारीख दिला 12 फेब्रुवारीच्या आतां कितें हांवें आतां वेटलँडाकूय फोन मारला वेटलँडान WRDक फोन मारला आनी तेणी WRD डिपार्टमेंट येता सांगला हिंगा हें बंद करूंक ते आमकां हो आमचो वेटलँडाचो नोडल ऑफिसर आहा तो सांगता कायद्यान तेंकां दिवंक जायना कायद्यान तें बसना तो तेणें WRDक हिंगा आपयता सांगला आनी आमी हिंगा रावतले हें आतां कितले एक बिल्डरा कडेन कशें झगडटले आमी हिंगा ऑलरेडी आतुरान म्हाका दिसता झाडां कातुरले म्हणून FIR केलेली आहा ती FIRूय खंय पावली आमकां खबर ना एक हें म्हाका कांयच समज ना कितें सांगता तूं सांग रे कितें सांगूं तें एवरी बिल्डरा कडेन अशें आमी झगडत रावपाचें कितें म्हणून म्हाका समजना आतां आनी आमची जो सरपंच आहा जेनिफर दी ऑलिवेरा तिजे कितें तिका टेन्युअर जो सोंपलो म्हणून लागीं पावल्या आपणाक परते लोक इलेक्ट करचे म्हणून गोमला कितें म्हणून जितलो टायम आहा त्या टायमा म्हणल्यार सगळे कितें जाता तितले भितर घेवंक सोदता कितें पयशे कमिशनां बिमिशनां ताका लागून चालूच पयर ग्रामसभा मिटिंगेक आमी झगडोंक येयलेले फॉर द व्हेरी सेम इशू ड्यू टू सम अनफॉर्च्युनेट इव्हेंट्स इट गॉट डिलेड एंड एक सायडीन बजेट पास करता दुसऱ्या सायडीन कन्स्ट्रक्शनाचें लायसन्स बोरवेलाचें लायसन्स दिता अरे कितें चल्लां कितें तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर